The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। सत्तरी राती कासाक गेल्ल्याकडे आर्माची गुळी लागून 22 वर्षाचो समंत खान सोपलो। दोग ताब्यात। एसपी म्हणटा आर्माची फॉरेन्सिक टेस्ट तपास चल्ला। कळंगुटे वॉटर स्पोर्ट्स बोट उमथली एकलो गेलो। चौक क्रिटिकल। बोटीच्या कॅपॅसिटी 13, प्रवासी 25, एक सोडून बाकीचे सालवार। बोट डबल लोडेड। बोटवालो म्हणटा इंजिन फेल। 2 दिसा उपरांत बिफाची दुकानां उक्ती। नातलाच्या नेटार बाजारात आयिल्ले मांस रोखडेच काबार। गोरक्षक आनी बीफवाल्यांचे पेटिल्ल्यान बीफवाले गेल्ले स्ट्रायकार। बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाये आदी संबंधिताची बाजू आयकची। 15 दिसां आदी नोटीस। सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्या उपरांत मुख्य सचिवाची खात्यांक वॉर्न। हिमाचल प्रदेश बिहार उपरांत राजेंद्र आर्लेकराची केरळचो राज्यपाल म्हणून नेमणूक। बिहारात वर्षभराच्या काळा उपरांत बदली। केरळचो राज्यपाल बिहारात। हायवे लागसार राष्ट्रीय हायवे प्राधिकरण उबारतली। जनावरांक खातीर आला शिऱ्याक शेड। जनावरांक लागून जावपी अपघात उणे करूंक उपाय। हिमाचल प्रदेशात बर्फ पडून 4 जण सोंपले। 223 रस्ते बर्फात। शिमला मनाली बर्फ। उत्तराखंडात बस पडली 100 फूट देंगणात। 4 सोंपले। 21 जखमी। कझाकस्तानाचे अक्ताव वाठारात प्रवासी विमान क्रॅश। 71 जण विमानात। 25 जणांक केले सालवार। बचाव मोहीम सुरू। जम्मू काश्मीराचे पुंछ वाठारात मानकोटेत लष्करी कर्मचाऱ्यांक व्हरपी गाडयेक अपघात। 5 लष्करी कर्मचारी सोंपले। 5 जण गंभीर जखमी। पाकिस्तानाचो अफगाणिस्तानाचेर एअर स्ट्रायक। 46 तालिबान्यांक मारले। तालिबानाची पाकिस्तानाक तशाक तशी जाप दिवपाची शिटकावणी।